व्हेरी इंटरेस्टिंग जोयल बाब की ऑब्वियसली वातावरण तापता तेन्ना तें थंड करपाच्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न जावंकच जाय. पण आमी 3 असे घटक पळयले. आमी आतां पॉझिटिव्ह गजाली उलोवया. गोंयकार न्ही आमी, सो आमी जे गोंयकारांनी गोंयकारपण दाखयलां ताजेरूय उलोवया. पयली गजाल म्हळ्यार एक्टिविस्टांची त्या दिसाक जाल्ली मिडिया ब्रिफींग, जातूंतल्यान पयलो मॅसेज गेलो की बाबा डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात, कितें चल्लां तें समजून घेयात. दुसरो चर्चीचो कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पिसाचो तो म्हाका दिसता व्हेरी सिग्निफिकंट प्रेस नोट. आनी तिसरो काल संघान घेतिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स की बाबा वी आर डिस्टन्सिंग फ्रॉम दीस स्टेटमेंट. ह्या स्टेटमेंटाक खंयच तुमी संघा कडेन अटॅच करनाकात म्हणून. पॉझिटिव्ह गजालीची उलोवया. ह्यो 3 गजाली आमकां कितें सांगतात? Pramod, they are very good. I mean, they are very positive. All three are very positive. But पहिले म्हणल्यार activists coming together and saying that this is a attempt to distract. I, Pramod, slightly disagree on that for a simple reason that see, we no longer live in Gandhian times. तूं एक religious कितें तरी provoke करतलो आनी ओगी आमी बसून रावतले ना, आमी चाळोवचे ना म्हणून. Although the call is like that we should ignore. The church also says that we ignore. Okay, we ignore it and move forward because Saint Francis Xavier as a saint is much higher than all of these discussions. So तरी लोकांचे भितर ते जो सेंटिमेंट आसा तो चाळवतलोच. ओके, कितलोय तूं सांगलो जाल्यार चाळवतलोच. सो when you say that okay fine give everything up because this is something to distract the larger issues, I disagree on the simple count that जे land issues आसा, people cannot be short-sighted, so short-sighted that they ही चळवळ जाता रिलिजनाची that will last you for maybe a week or so. Okay, whereas land issue will be there for years or Correct. years and years together. So that the question of distracting, and maybe these distractions will come and go, whether it Correct. is religion or something else will come and go, but you cannot concede or conclude that this is a move to distract, a deliberate move to distract. I agree with you on one thing, Joel Bab, ki there was no deliberate attempt to distract. Yeah. It was a yeah. spontaneous Yeah, reaction. yeah. बट त्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शनांतल्यान म्हाका दिसता एक गजाल जी जाली की फाटले 2 आठवड्या भितर ज्या तरेन लोक रस्त्यार देंवलो वेगवेगळ्या धर्माचो Correct. वेगवेगळ्या कारणा खातीर देंवलो की सगळ्यांक दिसपा लागलें Yeah. की जो मेन इशू आशिल्लो तो आउट ऑफ फोकस वता म्हणून. And Pramod, land issues are so huge. I mean, they are huge and they are a complete different segment altogether. Here is a complete religious emotion which is at play. And there, it's the land which is at the heart of the issue. So you can't mix those two. Yeah. Very soon after this is resolved, definitely people will go back and cling on to the land issues. Point number 1. Second point is the church also played a very important role in immediately saying that calm, peace, Yeah. let peace prevail and all. Very, very good. One thing which is a little distracting is Father Bolmax has become the template. That should not have been. Because when you consider that, okay, fine, whatever action we are taking, we will take on the lines of what we had taken during Bolmax time. I completely disagree because for a habitual offender, you cannot apply that template. For a person who has already offended once, twice, and then you are saying no, whatever we have done, I mean that is unfair, completely unfair. That you should set a deterrent. They are saying that no, this is not acceptable. Beyond this point of view. हय पांडुरंग बाब, तुम्ही हे मान्य करतात तिन्ही घटकांनी इशू केल्ले स्टेटमेंट्स हेल्प्ड इन कायंड ऑफ कामिंग डावन द सिच्युएशन. आणि दुसरे जे जॉयल बाबान काडले मुद्दे म्हाका सगळ्यान बरें एक दिसलें जाणा तुवें फावट की फादर बॉलमॅक्साक ही अंडरस्टूड द सिच्युएशन आनी तांणी आपूण जी फाटली मिस्टेक केल्ली ती तो रियलायज जाली आनी तातूंतल्यान ताणें सांगलें की आमी एकामेकाच्या धर्माक वचत अशें कितें करपाक जायना. आनी ताणें एक सगळ्यांक गोंयकारांक आवाहन केलें की उलो मारलो की आमी हे जे गोंय राखपाचो विशय जो आसा न्हू थंय आमी एकी कडेन येवपाक जाय, एकठांय येवपाक जाय आनी आमचें डायवर्ट जावपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता बॉलमॅक्साक छत्रपती शिवाजी महाराजू सारको कळलेलो आसा आतां. द स्टेटमेंट तेणें जो केला तो पळयल्यार. कारण हिंदू खातीर कशें आहा जसं जॉयलान सांगलें की ओल्ड गॉड साहेब व्हडलो म्हणून तसो हिंदू खातीर छत्रपती शिवाजी महाराज अबाव इज एवरीथींग म्हणजे तेका आनी हें ना. तशें तें हिंदूंचें म्हणून ते हिंदूच्या भावना जेन्ना दुखावतात पळय पूण तेन्ना अशा पद्दतीचे असो मॉब जो काल तयार जालो फाटल्या 2-3 दीस तसो मॉब शिवाजी महाराजाच्या जेन्ना अवमान केल्लो बॉलमॅक्सान असो जेन्ना आरोप हेचेर जालो
तेन्ना अशा प्रकारचो मॉब येवंक ना. पूण हो मॉब आतां फर्स्ट टायम हे एका पळयलो हांवें म्हणजे फाटल्या कितक्याच वर्साच्यान की एकाच्या धर्माच्या विशया वयल्यान अशा तरेचो मॉब तयार जाता आनी तो कांय जाग्यार मॉब पॉलिटिकल लोक घुसताले ते लोकांक कळ्ळें मागीर आनी लोकांनी मागीर भितरल्यान लोक विड्रॉ जाले. पूण मागणी बरोबर आशिल्ली की एक्शन जावपाक जाय वेलिंगकराचेर म्हणून. हय. आतां वेलिंगकराक कळपाक जाय की आपूण जो संघ उबो केलो इतकी वर्सां आयुश्य खर्ची घालून स्वताच्या लक्ष घालून ना तेणी तेणें सगळें आयुश्यच आपले खर्ची घातले आनी संघ उबो केलो. तो संघ ताच्या वांगडा आयज ना. तो म्हणटा की आमकां वेलिंगकर लागना, वेलिंगकर जे उलयता ताचे कडेन आमी सहमत ना म्हणून. सो वेलिंगकरांनी समजून घेवपाक जाय की बाबा रे आपूण कितेंय उलोवपाक जायना, कोणाचो दुसऱ्याचो इन्सल्ट जातलो अशा प्रकारची गोश्टी करपाची गरज ना. आतां कदाचित वय ते जालें आसतलें आनी तो उलयलो आसतलो बीन, पूण म्हाका आजून अजाप दिसता की तो सरेंडर कित्याक जायना किंवा इन्व्हेस्टिगेशनाक कित्याक येना. हो एक भाग जालो. दुसरो भाग बॉलमॅक्साचेर जी केस घातलेली आनी जी वेलिंगकराचेर केस घातली ती केसीचे हे सेम आसा. तेन्ना IPC आशिल्ली आतां BNS आसा. सेम सेक्शन सेम आसा आनी दोगांयची पनिशमेंट जी आसा ती सिमिलर आहा दोनूय वाटेन. सो म्हाका दिसता की जे पद्दतीन बॉलमॅक्सान अप्लाय केल्लो बेल तोच रायट वेलिंगकराकय आसपाक जाय. सो वेलिंगकरांनी अप्लाय केला. म्हाका खंय इनजस्टीस जाला किंवा हे हितून कितें तरी पार्सलिटी जाता अशें म्हाका दिसना. कारण फर्स्ट डे जी FIR फायल जाल्या पळय ती तेन्नाच सगळ्यांनी आपलें एज्युकेशन विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लें आनी पुलिसांक आनी कायद्यांक कोर्टाक एक्शन घेवपाची हे दिवपाक जाय आशिल्ली. सो म्हाका दिसता की आमी डेमोक्रेसीचेर इतले हे दवरपाक जाय विस्वास की पुलिसांक आतां कितें आतां फुडलें करून दे. तो आमचो मॉबाचें काम न्ही प्रेशर घालपाचें. कोर्टाक कितें आहा तें करून दे. हें आमचें काम न्ही कोर्टाक की हेका अशीच शिक्षा दी म्हणून सांगपाची. कोर्ट डिसायड करतलो कितें आहा तें फेट. एक या वयाच्या हितूंतल्यान बी स्टेटमेंट जालो असो कारण वेलिंगकरा कडल्यान कारण तेणी कांय दीस पयलीं म्हणजे 1-2-3 म्हयन्या पयलीं आमकां स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर पुस्तक बरयता. तेजी जी तेन्नाची तेजी जी सायड आहा ती आपल्या कडेन खूब डॉक्युमेंटेशन आहा आनी तें आपूण उजवाड तें आजून रिलीज जावना दिसता म्हाका. पूण पुस्तक खंय तरी कॉपीज भायर येयले अशें दिसता. सो तेणी जो स्टेटमेंट स्लीप ऑफ टंग बी असो कांय जावना तेणी त्या थंय गेला त्या स्पॉटाचेर आनी तो स्टेटमेंट तेजे कडल्यान येयला. आनी पूण आनी एकूच एड करपाक सोदता. आमी जे पयलीं सुरवात स्टार्ट केल्ली हेच लोक गोंयच्या विशयाचे एजिटेशनाक येयना. आतां हरशी टेस्टींग टायम आहा ह्या विशयाचेर जशे मडगांव लोक जमले खूब कडेन लोक जमले. आतां ह्याच विशयाचेर गोंयच्या विशयांचेर जर उलो मारले जाल्यार ह्या लोकांनी खरें येवपाक जाय. येयले ना जाल्यार एकाच विशयाचेर आसा की फाल्यां हिंदू मुस्लीम आनी आमचे क्रिश्चन भाव सगळे जाण जर एकठांय आयले जाल्यार कितें जातलें. फाटल्या 2 आठवड्या भितर जो रस्त्याचेर क्रावड देंवला भावना दुखवल्यात म्हणून कळ्ळें तुका, जुलूस नाका म्हणून किंवा आमकां जुलूस काडपाक दियात म्हणून, हे हातूंतले 50% लोक सुद्दां जर त्या एजिटेशनाक आयले जाल्यार क्रावड केदो जातलो खबर आहा तुका. आज मेरेन गोंया भितर जेदी व्हडली पॉलिटिकल सभा लोकांक पयशे दिवन जे हाडटात आनी बसयतात न्हय ताज्या व्हडली तुगेली गोंया खातीर गोंय राखपा खातीर सभा जातली. एके दिसान विशय चडीक लागतलो गव्हर्मेंट एके दिसान जाग्यार येतलो सामकें म्हाका खरेंच दिसता केन्ना केन्ना वी आर फायटींग फॉर रॉंग कन्वर्शन म्हणून कळ्ळें तुका. इट इज अबाउट वी आर कन्फ्युजींग समटायम आमगे कन्फ्युजन जाता रिलिजियस कन्वर्शन आनी लँड कन्वर्शन. मदीं आमी रिलिजियस आनी लँड विसरता आनी कन्वर्शनूच उरता आनी आमी करता घुसपागोंदळ सगळो कळ्ळें तुका.